गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत अपघात जावन मरण वचपाची मनशांची प्रमाण उणें जावचें हे खातीर रेस्क्यू मोहीम खातीर 2 हेलिकॉप्टर विकत घेवपाचो प्रस्ताव सरकारा मुखार दवरला। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत ह्या 2 हेलिकॉप्टरांचे उपेग करतले, तशेंच मोठ्या कार्यावळी वेळार येरादारी खातीर तांचो उपेग करतले। गोंयांत 2019 ते फेब्रुवारी 2022 मेरेन 750 भिरांकूळ अपघाताची नोंद जाल्या। या शिवाय गोय वैजकी महाविद्यालय तशेंच म्हापसा आनी मडगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत हेलिपॅड बांदपाचे असो प्रस्ताव लेगीत पुलिशेन सरकाराक दिला। गोंयांत सुमार 80 लाख पर्यटक येतात, तशेंच गोंयांत भूगोलीक रचनेचे खातीर बऱ्याच वेळा एक्सिडंटा वेळार ॲम्ब्युलन्स वेळार पावूंक नाशिल्ल्यान मनीस मरतात। गोंयांत एक्सिडंटाच्या प्रमाणात जावपी वाडीच्या फाटभुंयेर हेलिकॉप्टराक घेवपाचे प्रस्ताव दवरला अशी माहिती गोंय पुलिशेच्या येरादारी विभागान म्हणला।